Page 119, I9. Jesu moja तुझे रावपात येता. Jesu moja तुझे रावपात येता. Boksung moji isogli patka. Duka dota lijoya kota. Sogli patka bogos mun makna. Duka dota lijoya kota. Sogli patka bogos mun makna. देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिवं. आयज जावन आसा फेस्त बागयोन जुजे आंकवार मारयेचो पोती हाचें फेस्तूच न्हय पूण दोबाजीक परब म्हणटच ह्या काळांत आमी आयज म्हणना हितूं वेगळेपणी म्हणना हितूं हें कोत्तेल्या हो दीस संभ्रमतेल्या ही थोडीं इंतेसां आसात तांचे पासून आमी मागया तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरात पूण ह्या मिसाचेर आमी अवरोरा परेरा ती दिनवासता देवाक तिका देवान जें बरेंपण दाखयलेलें आसा दिनवासनी सांत फ्रांसीस शेवेराक मारिया सिलेनोला फेर्नांडीस तिचे अभ्यासान तिका मुदत दिवची म्हणून पर्सनल इंटेंशन खाजगी इंतेसां आसा आंतोनेताचें आनी ती आपल्या पुता सानी पासत मागता आनी आपल्या घराच्या ओतम्या पासत पास्कवाल बोरी सावथ बॉलेकी पास्कॉल मेनेझ पासत आनी लुईस मोंतेरो पासत आनी सेफ डिलिव्हरी दोरिना मस्किटा हिचे पासत आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमची सोफी आसूं. भयणीनो आनी भावनो देव आमकां सगळ्या जाणांक ह्या संवसारांत हाडटा तेन्ना आमकां एक जबाबदारी दिता आनी ही जबाबदारी पाळच्याक तो आमकां गुणांनी नेटयता. आतां ही ताची येवजण कितें आहा ती आमकां कळत तर आमी आमचें सगळें आसा पळय तितलें तातूंत घालूंक जाय आनी त्या प्रमाणे जी आमची देणी आसा ती अदीक वाडटली पूण आमी तर हे भाशेन ताची येवजण नको जाल्यार आमची देणी वाडटली खरी पूण त्या कारणा पासत न्हय तरी पूण देव आमकां सोडिना तो आमकां सदांच आपल्या गोपांत ओडून घेता आनी ताचो मोग आमचे सगळें सदांच आसा तर आमी भिवची न्हय जी पातकां आमी केल्यान जे आमी आमचें जिवीत कशे भाशेन मांडलेलें आसा ते ताची येवजणे प्रमाणे नासत जाल्यार आमी ताचे कडेन बोगसणे मागया सायबा तूं आमकां दाखय तुजी वाट कितें पळय ती जुजान आमकां आपल्या जिवितांतल्यान दाखयलेलें आसा तर ह्या वेळार आमचे हात जोडया दोळे बंद करया आनी काळजांत थावन देवाचे बोगसणे मागया आनी आमचे पातक कबूल करया. हांव पातकी सोडपुदितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Page number A4. Moima Deva Kunsorgi, page number A4. Moima Deva Kunsorgi, Moima Deva Kunsorgi, Ani Shanti Tacha Ista Sansarvi, Ani Shanti Tacha Ista Sansarvi. Sorvespora Deva, Sorgincharaya, Sorpodvedar Deva, Papa, Amituka, Namaskar Kota, Amituka, Linvasta, Tuja, Dorvoi Bova Paso, Amituka, Moima Deva Kunsorgi, Moima Deva Kunsorgi, Ani Shanti Tacha Ista Sansarvi, Ani Shanti Tacha Ista Sansarvi. Somia Jesu Christo, Pacha Yeklas Puta, Somia Deva Deva Chi Shile Tu Sasara Chi Pop Katai Amchi Kaklut Kon Tum Papa Cha Usvia Vasnai Amchi Magre Aikunke Moima Deva Kunsorgi, Moima Deva Kunsorgi, Ani Shanti Tacha Ista Sansarvi, Ani Shanti Tacha Ista Sansarvi. Kityak povit Atmya Sangati, Deva Bapache Moimen Jesu Christa, Eglos tu povit, Eglos tu isvor, Eglos tu pormisvor. Moima Deva Kunsorgi, Moima Deva Kunsorgi, Ani Shanti Tacha Ista Sansarvi, Ani Shanti Tacha Ista Sansarvi. मागुया. सोरपोदेदार देवा, आमच्या सोरवणारा जेजूची आनी ताचे माये मारयेची मोगान आनी विस्वाशीपणान जतनाय करूंक तुवें भाग्यवन झुजेक विंचलोय. तेच पोरी जेजूचे गुडार कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमले. ताच्या आदारान सोडवणाराचें जिवीत आमचें सोबें वाडत वचूं आनी समेस मनशांक ताची सोडवण पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. Amen. देवाचे उतरांत आमी सितीदान आयकुया. चित दिवन आमी देवाच्या उतराचेर
लक्ष लावया. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सोर्वेस्पोर नाताना कडेन असो उलयलो, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग, सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुजे दीस बरो तुज्या पुर्वजां सांगाती तूं विसव घेवंक वेतोच. हांव तुजे फाटल्यान तुजे संस्थेंतल्यान तुज्याच रोगताच्या एकाक उत्पन्न करतलो आनी तुजी राजवटकी तीर सांबाळतलो. तोच म्हज्या नांवाक एक गौर बांदतलो आनी ताचें शिवासन हांव सासणाक राखतलों. हांव ताचो बापूय जातलों आनी तो जातलो म्हजो पूत. तुजे घोराणें आनी तुजी राजवटकी म्हजे मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें सिंहासन सासणाक तोखता तशें करतलो. देवाचें उतर हें. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. ताची संसद तोखतली नितेकाली. आनी एकदां म्हणुया, ताची संसद तोखतली नितेकाली. तुजो मोग सोर्वेस्पोरा सदांकाल वाकाणटलो. पिडकेचे पिडकेन तुजें विस्वाशीपण परगडतलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोन करून दवरलाय. जबाब. ताची संसद तोखतली नितेकाली. अशें तुवें सांगलाय. हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो. हांव स्थापलोलें तुजें शिवासन सदां सोरवोडां सांबाळतलो. जबाब. ताची संसद तोखतली नितेकाली. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या थारोनाचें खोडप. सदांकाल ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो आनी केलोलो करार गोट तोखतलो. जबाब. ताची संसद तोखतली नितेकाली. बाग्योंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, संवसार ताचें दायज जातलें म्हूण अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक केल्ली बासावणी सुमूर्तीक लागून न्हय, पूण भावार्था उदेशी येतल्या प्रमाणीकपणाक लागून. म्हणटच बासावणी फुंक्या दिल्लें देणें जावचे खातीर आनी सगळे संस्थीक म्हणजे सुमूर्त सांबाळटात तांकांच न्हय, पूण अब्राहमा परी भावार्थ दवरतात तांकांय. ती खरीच मेलचे खातीर ती भावार्थाचेर थारायल्या, कित्याक तो आमा समेस्तांचो बापूय. अशें बरयलेलें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. त्या उतरा प्रमाणे ज्या देवाचेर ताणें भावार्थ दवरलो आनी जो देव मेलोल्यांक जिवीत दिता आनी नात त्यो वस्तू आसोश्यो करता, त्या देवा मुखार अब्राहम आमचो बापूय. तुजी संसद इतली व्हड जातली अशें ताका दिल्ल्या उतरा प्रमाणे बरवंशाक जागो नासलो तेन्ना पर्यान बरवंसो धरून ताणें अशें सोत मारलें की खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो. देखूनच हें ताचें प्रमाणीकपण कशें लेखून आयलें. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. उद्गार उबे रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
तुज्या घरांत रावतात तीं कितलीं बागी, दीस रात तीं तुजी वाखाणणी करतलीं. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जाकोबाक जल्मलो जुजे, मारयेचो पोती, हिका क्रिस्त म्हणटात, तो जेजू जल्मलो. जेजू क्रिस्ताची जल्माची खबर अशी, ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण तीं एकठांय जियोचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केल्लें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुदशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गोरब आसा, तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतलो सोडयतलो. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणें जुजेन केलें आनी आपली पोतीण कशी तिका सांगाता घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. पयले सुवातेर ह्या संवसारांत आमी जियेतना चेडो चेडू आमी जाणो आमी जाता आनी आमी जातूच न्हय मोगानूय पडटात. आनी आमच्या मदें अशें आसा की हें चेडूं म्हजेंच, हो चेडो म्हजोच आनी कोणाकूच ना, हे भाशेन आमची येवजण आसता. केन्नाय ल्हान आसतना एक म्हूण तूं चेडो चेडूं मोगान पडटात, पूण मागीर फुडें वाडली म्हणटच फुडें तें विसरोन आनी एक कोण मेळटा. शेवटी काजा जाता आनी कोणाच दुसऱ्याच कडेन घोडेक. केन्नाय ल्हानपणासान काजार पर्यंत जाली आनी मागीर म्हातारी पर्यंत ती जातात, हे भाशेन. पूण हें सगळें कशें घडोवंक जाय? आमकां जाय तशें न्हय. हें देवाची येवजणे प्रमाणें आसत तर तें सदांच देवा सारकें देवान येवजिल्ल्या प्रमाणें घडटलें. म्हणून हें घडोवन येवच्याक आमची दळमोड आसता. आमी म्हणनाय तूं नखो कितें सारकें पळय तें. पूण खूब जाणां आमी मागण्यांत रावता. थोडीं जाणां सांत आंतोनी कडेन मागतात, हो सांडलोलो आसा हिंचो रागाय, तो म्हाका मेळले पुरो म्हणून आमी मागता ताचे कडेन आनी तो दिता. अशें जाता. म्हणून हें सगळें पळय घडटा तें म्हणल्यार तो देवाची येवजण प्रमाणें घडत तर आमकां धादोसकाय मेळटा, आमी शांतीन बगता. पूण आमी जाणो जावंक जाय की देंवचारूय जंयसर सगळें सारकें चलता, देवाचें राज आयिल्लें आसा, देवाचो आमी अदीक आनी अदीक पाटलाव करता, जाल्यार देंवचार तें मोडूंकूय सोदता. पूण हें जेन्ना घडटा तेन्नाय आमी भियोंक फावना. आमी सगळें जें अणभवता तें देवा सरशी व्हरोन ताचेच कडेन विचारूंक जाय, हें कितें जाता तें मातशें तूं थाऱ्यार हाड. आनी तो हाडटा. तो सगळो गो आमचे कडेन उलयता. म्हणटच आमचो हो संबंद देवा बरोबर इतलो आसूंक जाय की देव आमचे बरोबर सदांच उलयता तें आयकूंक आमी पुर्ती जावंक जाय.
तेन्नाच की आमच्यान फुडें वचूंक जाता. आतां 7 दिनास कितें सांगता जाणाय, हिंचेच वस्तू कमी चिटकोन रावंक फोना. आतां हें म्हाका आवडलें की ना, तेंय बी हांवें देवाच्या ताब्यांत करूंक जाय, तातूंतली म्हाका सुटका मेळोंक जाय. नाजाल्यार कितें करता, ती वस्त तो मनीस म्हाका कंट्रोल करूंक लागता. पूण म्हणटत हें कितें जाता मागीर, देव कंट्रोल करता की मनशां कंट्रोल करता. मनशां कंट्रोल करीत जाल्यार आमी केन्नाच शांतीन आसना. आमी उत्सांबळ आसा, थोडो गोत म्हणून चलता, पूण मागीर आसना. हाका लागून हें सगळें देवाच्या ताब्यांत करीत रावंक जाय. हें कित्याक लागून हांव सांगता तुमकां, कित्याक झुजाचेर आमी नदर मारीत तर तो आतां भुरगो आसलेलो, जाणटो आसलेलो, अशें म्हणटात की तो जाणटो आसलेलो, भुरगो नासलेलो. म्हणून ती कितली वर्सांची आसलेली, ती 14 वर्सांची आसलेली, तो घोडेक 30 वर्सांचो आसलेलो. जायत नोको आमी, कित्याक कांयच बरयलेलें ना, पूण अशें ते अंदाज काडटात. आतां ताची म्हणणें हितून येवजण आतां हांव खालसार जातलो, हे भाशेन म्हजें जिवीत सारतलो म्हणून ताच्या मनान आसलेलें. पूण देवान ताका ह्या कारणांक लागून घडोवंक ना, ताच्या कारणां पासून ताणें घडलेलो आसा. ताका हिचो पोती करपाक आनी आपल्या पुताचो बापूय करपाक. आतां हें देव ताका सांगता, खंयचो सांगता, आमी आयकोता की स्वप्नांतल्यान सांगता म्हणून. आमकां सगळ्या जाणांक स्वप्नां पडटात. आतां आमी जाणूंक जाय, आमकां 3 प्रकारचीं स्वप्नां आसतात. एक पाटीन आतां न्हिदोंक गेलीं की ना, तेन्ना थोडीं स्वप्नां पडटात. मागीर मोद्यानीर आनीक स्वप्नां पडटात. आनी सकाळीं उठच्या वेळार आनिकूय स्वप्नां आसतात. ही 3 प्रकारचीं आसतात. ही पयलीं आसतात तें कितें जाता, आमची कूड न्हिदोंक वेता, पूण आमचें मन जागें आसा. हें मन जागें आसा खरें, पूण आमचे खोलायेंत आनी एक म्हणल्यार हितून पावंडो आसा, जंयसर देव आमचे कडेन उलयता. आनी मन थंयसर कितें चलता खोलायेन, सबकॉन्शियस लेवल म्हणटा पळय, तें आमकां कळोंक लागता. आतां पयलीं न्हिदोंक गेलीं की ना, जे आमच्या जिवितान कितें कितें घडलेलें आसा तीं पळय भितर आसात, आनी थंयसर आमकां पेकोवणी मेळोंक ना, तीं पयलीं उपरासतात. मोदया न्हीर कितें जाता, खूब वस्तू आमी भितर लिपोवन दवरलेल्यो आसा, त्यो मागीर भायर सरतात. आनी त्यो खूब फावटी भिरांकूळ आसतात. कित्याक आमी ते भाशेन एकामेकाक चिंतता, वो ती घोडितां घडलेलीं आसा ती वायट म्हणून ते भाशेन आमी भितर दवरता. ताचें एनालिसीस आसता. आनी सकाळीं उठ्ठना खूब फावटी फाल्यां कितें कितें काम आसा पळय, ताची म्हाका धास्ती आसता. थंयसर मागीर आमकां ही स्वप्नां पडटात आनी कशे भाशेन आमी तें करूंक जाय तें आमकां कळोंक लागता. म्हणटच मन आमचें तें भितरलें पळय सबकॉन्शियस लेवलान आसा तें ताका कळीत जाता. हें पळय आतां देव दुता उद्देशी ताका सांगता स्वप्नांतल्यान. म्हणटच हे भाशेन आमी त्या स्वप्नांक हाजीर जावंक जाय. आमी आमच्याच चिंतनांक भावनांक खूब फावटी हाजीर आसना. आनी हाका लागून हांव तुमकां सदांच म्हणटा, न्हिदोंक वेता तेन्ना ही तुजी चिंतनां भावना आसात पळय भितर, आयचे आख्ख्या दिसाची सारकें जावंक ना, कितें बरें जाल्लें आसा, हें सगळें जेजूच्या नांवान भायर काडचें. म्हणजे सुस्कार भायर सोडटना जेजू जेजू म्हणटना हें सगळें भायर सरोनी. भायर दवरलें की ना, तातूंतली आमकां मागीर सुटका मेळटा. भितरल्यान आमी अदीक व्हडलो जाता आनी मागीर आमकां सगळें बरे भशेन स्पश्टपणे दिसोंक लागता. ही ताची येवजण, तो आमकां हो मार्ग दाखयता. म्हणून ते भाशेन केलें की ना, मागीर देवाची येवजण आमकां कळटा. आतां जुजेक अशी ताची येवजण आसलेली देवाची की ताणें फकत तांकां सांबाळूंक जाय. पूण तो दादोशी जावचो ना, दादोशी जातलोच. कित्याक देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी जिवंक लागले की ना, सगळी दादोसकाय तो आमकां दिता. कित्याक देवूच जावन आसा आमचें दादोसपण, आनी देवूच आमकां ह्या सगळ्या अणभवांतल्यान मेळटा. तर हे 2 मुद्दे आमच्या मनांत दवरीत तर
मागीर आमकां कळटलें की आमचे येवजणे प्रमाणे आमी खुशाल जावंक सोदता तें सारकें न्हय. तातूंत आमकां धादोसकाय मेळची ना, तातूंत आमी केन्नाच संतोश भरीत आसचे ना. पूण देवाचे येवजणे प्रमाणे तें घडत तर आमकां शांती मेळटली. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जुजे आमकां एक नमुनो जावन आसा परिपूर्ण जिविताचो, आनी तो आमचो सदांच सांबाळ करता. 2 वस्तू इगोर्ज मातयेंत ताचे पासत घडून दवरलेले आसा. 1870 ह्या वर्सा पियूस पापसाहेब आसलेलो आनी नवो, ताणें कितें म्हणलें जाणें, एक परिशद आसलेली वॅटिकन I, आनी ताणें थंयसर म्हणलें की जुजे जावन आसा पात्रोण आख्खे इगोर्ज मातयेचो. हो ताका दर्जो दिलो की तो पात्रोण म्हणून, म्हणजे तो राखता सांबाळटा, सगळें करता. इगोर्ज मातयेचो म्हणजे कितें, आमी सगळीं जाणां इगोर्ज. ही इगोर्ज फकत मातयेची आनी फातरांची न्हय, आमी सगळीं जाणां इगोर्ज. आनी तो जावन आसा आमचो पात्रोण, तो जेजूचो राखण करता. आमी जावन आसा ताचे जेजूचे सांदे, तो तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. जशे भाशेन जेन्ना सायबीण माय आनी जेजू ताचे बरोबर थंयसर आसलेली नाजरेताक आनी मागीर जेरुसलेमाक, ते भाशेन तो आमचे सगळे सदांच आसा. मागीर कितें जालें, पियूस 12वो 1955 वर्सा ताणें अशें बरोवन दिलें की तो जावन आसा पात्रोण सगळ्या कामगारांचो. आमी जे काम करतात, एक वडील दादलो काम करता न्हय, आतां बायलोय काम करूंक लागलेली आसा. म्हणटच बायलो म्हणल्यार तूं सदांच घरचें काम करताली, पूण तांकां तो मान दिवंक नासलेलो. ती वावुरतात, आमी दादले वावुरता, म्हणटच सगळीं जाणां आमी वावुरता. तो जावन आसा कामगारांचो पात्रोण. हे भाशेन ताचे कडेन आमी मागलें की ना, रोखडोच तो आमकां सगळें दिता. आनी थॉमस आक्विनासान कितें सांगलें ना, थॉमस आक्वीन ताणें सांगलें की तो जावन आसा सगळ्या वस्तूंचो पात्रोण. खंयच्याय वस्तूंनी तो आमकां मदत करता. तो जेन्ना आमी ताचे कडेन मागता तेन्ना तो आमकां पावता. म्हणटच हे 2 वस्तू मनांत धरया. देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारच्याक आमी मागण्यांत रावंक जाय. मागण्यांत म्हणजे देवाचे संबंदांत रावंक जाय. देव आमकां सगळें सांगता, आनी देवान सांगलें की ना तें परतून देवा सरशीन धरूंक जाय. देव मागीर तें कन्फर्म करता. दुसरें म्हणजे आमच्यान जुजे कडेन कितेंय मागूंक जाता, आनी तो आमकां राखतलोच आनी सांबाळटलो. म्हणटच ह्यो 2 वस्तू आमी मनांत धरया. आनी ह्या वेळार आमच्या हात अशे उंटेन धरून एकूच विनोद, जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येवन देवाची येवजण आमचें सवें कितें आसा ताचे कुडींत आमी प्रत्येक जाणां आसा, आनी प्रत्येकाक एक कारभार देवान दिलोलो आसा जेजू सवें. ती देवाची येवजण कितें आसा, आनी हांव ते येवजणे प्रमाणे म्हजें जिवीत सादतां काय, तरी चिंतना मनांत हाडून आतां आमी ती जेजूकूच समोर पळोवया. आनी जेजू आमकां ह्या दिसा हें उतर हो जबाब दितलोच. तो आमचे कडेन उलयता, आनी उलयली की ना मागीर आमकां शांती मेळटली. पूण ह्या वेळार आमी सगळीं जाणां आमच्या भावार्थान अदीक आनी अदीक आमचें जिवीत खोलावया. सगळीं आतां उबी रावया आनी आमचो भावार्थ उच्चारया. सोत मानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबाळलो, आंकवार मारयेंत थावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारांत देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक,
भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां आमी थोडी आमची मागणी देवा मुखार मांडया. पयले सुवातेर आमी पाप साहेबा पासत. पाप साहेबान हें वरोस भगवान जुजे पासत समोरलेलें आसा आनी खूब ताणें बरयल्लें आसा. सगळें म्हज्यान तुमकां सांगूंक जायना, पूण आमी पाप साहेबा पासत मागया. ताणें खूब जबाबदारी घेतिल्ली आसा, सादेपणान तो जियेता. हे भाशेन सगळे जे फुडारी आसात, बिस्प आसात, पाद्री आसात, माद्री आसात, ह्या सगळ्या जाणां पासत मागया हे देखीन जुजाचे ती आपलें जिवीत सारचें. प्रत्येक कुटुंबांत वडील आसतात, पाय माय आसता, तांणी आपली जबाबदारी बरे भशेन पाळची आनी ताची मदत घेवन तुमचो कुटुंब बरे भशेन राखचो आनी सांबाळचो आनी फुडें वचोंक तुमी ताचे कडेन मागचें. कितलेशे कुटुंब आयज काल बरे भशेन जियेना, खूब तोडमोड आसा, खूब वयर सकयल जाता, सोडून वेतात, दोत्तात आनी कितें कितें चलता. ह्या सगळ्यां पासत आमी मागया, जुजे कडेन मागया, तांकां शांती दी आनी तांकां एकवटान दवर. हे भाशेन कुटुंब बरो जावच्याक मागया. भुरग्यां आनी तरणाटे पासत आमी मागया. कितलीं जाणां अनाथूय आसात, त्या सगळ्यां पासत आमी मागया. त्याच प्रमाणे खूब जाणां दुयेंत आसात, तरेतरेचीं दुयेंसां. थोड्या जाणांक कुडीचीं दुयेंसां आसा, थोड्या जाणांक मनाचीं दुयेंसां आसा, मानसीक आनी भावनाचीं. थोडीं जाणां खूब देवा सरशीं पयस केलेलीं आसा, तांकांय देवान शांती दिवची आनी परतून हाडची म्हणून मागया. आनी कोरोना व्हायरसाक लागून आख्खो संवसार तळमळीत आसा आनी तळमळीन आसा. खूब देशांनी आतां लॉकडावन आसा, म्हणटच आमी ह्या सगळ्यां पासत मागया. सोर पोदेदार आनी काकळुत्सर देवा, तुज्या आख्खे रचनेत तूं प्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोणवळायन आयकून घे. ह्या अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगतेल्यांक बेगिनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगिनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. सायबा, आमच्या देशांत तरी 2 वॅक्सिनां आयिल्लीं आसा. लोकांक खूब भिरांत आसा. हाचो परिणाम कितें जातलो? वेगवेगळे म्हणून तूं वस्तू त्या वॅक्सिना सगळें म्हणटात, ताका लागून भिरांतूय आसा. आनी खूब जाणांनी हें घेतलेलें आसा वॅक्सीन, तर आमकां तातूंतल्यान रक्षण मेळ्ळो. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page 38, Malvardhanacho, C23. Kelole pikoshti vaura, kaltam papai chadisa, amcha tatanos dirupa. Amcha tatanos dirupan, kaloloros buicha fola, otam babai chadisa, amche kalchin sorya rupa, amche kalchin sorya rupa, otsmal donya vardanaco. Otsmal donia vardana
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सर्प दिता देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सुबेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत आंकवार मारयेक जल्मलो त्या तुज्या पुताची भाग्यवंत जुजेन विस्वाशीपणान सेवा केली. मानान ताचो उगडास काडून हें निर्मळ बलिदान आमी तुका ओपून दिता आनी ती आमचे भक्तीची आनी विस्वासी सेवेची खुणा जावन म्हूण नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओ यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सोरपोतेदार आनी शासनाच्या देवा, सोरकालेन सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन जुजेच्या पोरबे दिसा आमी तुजी स्तुती कोत्ता, तुका वाखाणटा, तुजी किर्ती परगोडटा. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मायेचो पोती केलोय आनी ह्या विस्वाशी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dalbaranzo sorvis fortum, sorgani sausar mola, dusha voi papa. O sorgit duca soi soi, salves poraci navi, ietata casul. O sorgit duca soi soi, duca soi soi. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकाचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Tuja kursawani puno żywon pona, urwi tobie jabłka sorojli sumia. Samsaracia sorwonara, amci sorwon go. बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पती बागयोन झुजे बागयोन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यात ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. केन्नाच आमच्यान म्हणूंक जायना की आमी देवा बरोबर ना. देव आमचे बरोबर सदांच आसा म्हणटत आमी देवा बरोबर सदांच आसा. आमी म्हणटा कित्याक आमी आपलेपणान जियेता म्हणून. ना, देव आमचे सगळें सदांच आसा आनी केन्नाच आमी भियोंक फावना. आनी ताका जाय की आमी ताका एकवटून सगल्यो वस्तू केल्ल्यो आनी पर्यंत ताची खरी भुरगीं जाल्लीं आनी ह्या संवसारांतूच आसतना स्वर्ग हांगसर अणभवचें. तर ताची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन येवच्याक सगलीं आमची इंतेसां मनांत दवरया आनी काळजान थावन जेजूच्या एकवटान म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाच्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां घाल तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जेजूच्या एकवटांत आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी तुका हांव वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. जेजू प्रकाश वैकुंठान
D18, page 57. Jesu Prakas Vaikunthant, D18, page 57. Jesu Prakas Vaikunthant, Modur Songit Tukhanan, Karvaiche Motonan, Umrut Sorgiche Kalsan. Jesu Prakas Vaikunthant, Modur Songit Tukhanan, Karvaiche Motonan, Umrut Sorgiche Kalsan. Tuka takun buktotan, tuka piyotan wata, dusriya shana sata, mogo tu Jesu moga. Tuka takun buktotan, tuka piyotan wata, dusriya shana sata, mogo tu Jesu moga. Dulop Jesu tumoso, wispasok miaco wauto, duka duka ni sokta, kalsa sus karun rauta. Dulop Jesu tumoso, wispasok miaco wauto, duka duka ni sokta, kalsa sus karun rauta. Amchi sove korbirat, amchi tu so kalusvat, kalokan pitat mona, tuja mokan mortalsan. Amchi sove korbirat, amchi tu so kalusvat, kalokan pitat mona, tuja mokan mortalsan. Ancora voi puttu, amcia calza moktu, Jesu tu na voca, Jesu tu rashtirsa. Ancora voi puttu, amcia calza moktu, Jesu tu na voca, Jesu tu rashtirsa. दोळे दामप्या जेजू आमच्या काळजांत आयला. कुडींत मनांत आत्म्यांत तो आमचे सगळें वस्ती कोत्ता. तो सदांच आसा, पूण हे परी येवन आमचें जेवण कशें तो आमकां घोटाय दिता. तेच आसण्यात ताच्या अदीक आनी अदीक भर घालता. आनी जितली आमी आमचें जिवीत ताच्या स्वाधीन करीत रावता, आमचे अणुभव बरे वायट ताचे सगळें दवरूंक लागता, तो आमकां तातूंतल्यान अदीक आनी अदीक स्पश्टपणी कशे भाशेन ताका कोठोन आमी सगळें करूंक जाय तें तो दाखोवंक लागता. आनी हे परी सुर्गेचें राज आमच्या काळजांनी, आमच्या कुटुंबांनी आनी आमच्या संवसारांत आमी घडोवन हाडूंक लागता.
दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा कोणवाळ्या बापा, बागयोन झुजाच्या पोरबे दिसा तुवें आमकां हांगासर एकठांय लाय आनी जिविताच्या उंड्यान पोसून गोठ केल्याय. ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबांच्या वडिलांनी बागयोन झुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विस्वाशीपणी पाळूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आनी सोर दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. पोरबीन तुमकां सगळ्यांक बागयोन झुजेच्या फेस्ताची Same to you, Father. हॅपी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू. U17, page 239, Saiba Sam Zuze. Saiba Sam Zuze, tuam soada, zador tuam so, nimano suska. Saiba Sam Zuze, tuam soada, zador tuam so, nimano suska. Vaita vignatu amci vivo atayani monacha vela. Vaita vignatu amci vivo atayani monacha vela. आतां खुर्साची वाट आसतली. जांकां रावंक जाता तांच्यान रावंक जाता. बाकींच्यांक घरा वचूंक जाय तर घरा वचूंक जाता.